सत्तरीत नवरात्रांनी महालक्ष्मीचे व्रत मोठ्या उत्साहान जाता। देवीचो पिठाचो मुखवटो करतात। नवे लग्न जाल्ल्या सवाष्णींनी हे महालक्ष्मीचे व्रत शास्त्रा प्रमाण 5 वर्सां करपाचें। सत्तरीच्या महालक्ष्मीचे व्रता बरोबर नवरात्रांनी मडगांवचो दांडिया। हेतून लग्न जाल्यानंतर 5 वर्सां हे व्रत कंपल्सरी करूंकूच जाय। तेच्या फुडें 8 वर्सां करतात। काही ज्यो पळय आमच्यो ज्यो आसात भगिनी आसात त्यो तुका 16 वर्सां करतात। पूण 5 वर्सां हे आमचें करपाकच जाय अशें आमच्या शास्त्रांत आसा बरें। मुखवटा करप ही हस्तकला जावन आसा। जशें आमी गणपती करतात, गणपती खरें म्हणजे मोल्डाचेर आमी करतात, पूण हेका हाती पिठाच्या पासून उकड आमी जेका म्हणटात, पीठ गरम पाण्यान घालून अशें उकडोवपाचें आनी बरें सुकें करून तेका आकार हातान दिवपाचो आनी रंगोवन पिठाची मूर्ती चेहरो असो करपाचो। बाकी आंगलट जी आसा ती देवीची जी आसा आपूण ती लाकडाची करूं शकता। या कुंदेंदु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। सरस्वती विद्येची देवी। ब्रेस्तारा चडशा स्कुलांनी आनी काय सरकारी आस्थापनांनी सरस्वती पुजली। सरस्वतीची कृपा जावन आपल्याक विद्या मेळची म्हूण भुरग्यांची मागणी। पडलो
आणि आयच्या नवरात्र स्पेशल व्हिडिओत पळोवया वेरेच्या शांतादुर्गेचे मखर, पळयात भाटकार फामिलीची रात. इतल्याने बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.